पॅलेस्तीन गावांत फोंडाक कित्याक चुनो काडतले जावयेत? गणना पुस्तकांत फोंड वा मेल्ल्यांची हाडां वा मोडे आपडलेली 7 दीस अशुद्ध उरताली आनी हे दिशेन लांब शुद्धीकरणाची रीत तांणी पाळची पडटाली. कांय रातीचे वा दिसाचेंच चुकोन फोंडाक आदलून एकल्यान आपणाकच अशुद्ध कर्ण घेणा जावच्याक आनी अशुद्धताये तावन उदेवच्यो विविध शुद्धाचाराच्यो गजाली आडावचे खातीर फोंडाक चुनो काडन तो सारको दिसचे परी करचो बरी गजालच न्हय. जेजू शास्त्री आनी फारिजेवांक असल्या चुनो काडलेल्या फोंडांक सरी करचे एके रितीन तांची भोव कठीण टिकास म्हणयेत. जुदेव चिंतपा प्रमाणे फोंडा भितरली वा मेल्ले कुडीची वा हाड्यांची अशुद्धताय भोव मारेकार आसली आनी शुद्धपणाक व्हड आडकळ आसली. जेजूची सर विवरणाची गरजच काडून उडयता आनी शीदा भितरल्यान बरोवन आसचें कुस्तेपण, कपटीपण आनी अक्रम आनी भायले दाखोवपाचें भक्तीपण आनी भाग्यवंतपण दाखोवन दिता. देवाचे नदरे मुखार भायले दाखोवणेचें भाग्यवंतपण भितरल्या कुसडेपणाक दाखोवंक शकना. पुर्वजांनी लगड काडलेल्या प्रवाद्यांचे फोंड बांदचे मुखांत्र पुर्वजांची चूक आमी बिलकुल करती ना म्हणच्या की आज देवाच्या उल्याक आनी प्रवादी उतरांक मोल दिवचें गरजेचें जाता. स्मारक उबारच्या मुखांत्र प्रवाद्याक वा भाग्यवंताक मान मेळना, बगर प्रवाद्याच्या उतराक मान दिवपांत प्रवाद्याक मान मेळटा. अशें वास्तवीक परिस्थितीन भक्तीपणाचे, शिजपणाचे, सामाजीक आनी धार्मीक शुद्धाचाराचे जिणयेक भितरल्या आनी भायल्या जिविताक ताळ पडचे परी करच्यो नव्यो प्रामाणीक वाटो विंचूंक सुवार्ता शिकयता.